गोय सरकारान अजून राशन दुकाना बाबतीत कांयच निर्णय घेतिल्लो ना। खंय तरी गोंधळ चल्ला। लोकांक जाय ते सरकार करतलो। गैरसमजाक लोकांनी बळी पडचे न्हय म्हण आव्हान कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन केलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ऑलमोस्ट आमी जर कॅल्क्युलेट जर केले जाल्यार ऑलमोस्ट 4 lakhs and समथींग ते जातात। पूण एक गोष्ट आमकां पत्रक आयिल्लें आशिल्लें, आमकां एक सर्क्युलर आयिल्लो आसा केंद्र सरकाराचो, जी कडधान्य बंद करून तुमी जर डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर जर दिलो जाल्यार कितें जावपाक शकता। बट आफ्टर स्टडीइंग द एंटायर रिपोर्ट आनी सगळ्यां कडेन एक चर्चा केले नंतर हांव अशा एक निर्णयाचेर पाविल्लो आसा। गव्हर्मेंटान अजून निर्णय घेतले ना, पूण आमी अशें एक निर्णय घेतिल्लो आसा की खंय तरी डायरेक्ट DBT ट्रान्सफर जें आसा खंय तरी हें हानिकारक आसा। आमचे शॉप फेअर प्रायस शॉप्स जवळ जवळ 446 फेअर प्रायस शॉप आसात। त्यांचे त्या दुकानान एक खंय तरी भुरगो काम करतात। जवळ जवळ 900 लोक जे आसात तांचे खंय तरी पोटापाण्याचो प्रश्न आसतलो। दुसरी गोष्ट आसा जी मार्केटान जवळ जवळ 5000 क्विंटल्स जे टन्स जो हें आसा जो फूड ग्रेन्स येता वर्साक, तो खंय तरी मार्केटान इजिली अवेलेबल करपा खातीर शक्य जावपाना। आनी जे सद्याचे जे वेंडर्स आसात किंवा रिटेल जे आसात तांची मार्केटान भितर मोनोपली जावपाची एक दाट शक्य आसा। तिसरी गोष्ट अत्यंत म्हत्वाची जी आसा ती म्हणल्यारूच जो सदांच आज गोंयान दादले मनशाचो बायलेचेर आज वर्चस्व आसा। आनी जरी तांचे हेड ऑफ द फॅमिली इज वुमन जर आसली जाल्यार तांच्या नांवाचेर सुद्दां जर हो जर डायरेक्ट बेनिफीट जर ट्रान्सफर जर गेलो जाल्यार घडी एखादे दादले एखाद्या बायलांक हॅरासमेंट करपाक शकता। पूण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी अवॉयड करपा खातीर कारण गोंय सरकाराच्यो काही स्किम्स लाडली लक्ष्मी म्हणू नाकात, गृह आधार म्हणू नाकात किंवा सिनियर सिटीजन पेन्शन म्हणू नाकात, हे सगळे काही गोष्टी डायरेक्ट बेनिफीट आमी कॅश ट्रान्सफर करतात। पूण फूड ग्रेन्स हे अत्यंत म्हत्वाचे आसात। हो एक सायडीच्यान जातलो। येदा कदाचित फाल्यां सकाळी जर आपतकालीन जर गोंयांचेर जर आयली जाल्यार ह्या सगळ्या लोकांक सर्वायव करपा खातीर आमचे खंयच्यान आमी फूड ग्रेन्स हाडटलो हो एक प्रश्नचिन्ह दोळे मुखार आमचो जाल्लो आसा। पूण ह्या सगळ्या काही गोष्टी फॅक्टर्स आमी दोळे मुखार हाडल्या नंतर हांव स्वता म्हजें वैयक्तीक एक मत आसा एज अ गव्हर्मेंटाचें अजून आमी एप्रुवल दिवं ना, पूण सद्याक आमी अशें निर्णयाचेर पाविल्ले आसा खंय तरी हो जो गोंधळ जो जाल्लो आसा तो गोंधळाक हो आपोआप तयार जाल्लो आसा। कोणी तर हो तयार केल्लो आसा। हो गोंधळ कांयच जालो ना। गव्हर्मेंट सामकें विजील आसा। गव्हर्मेंटाची प्रत्येक गोष्टीचेर नजर आसा। गव्हर्मेंट सरकार हें कोणालें सरकार हें लोकांचें सरकार। लोकांक जें बरें जाय तेंच हें सरकार करतलें हें म्हजें ह्या सगळे समस्त गोंयकारांक एक आव्हान आसा। आनी कोणीनूच पॅनीक जावचें न्ही। कोणीनूच खंय तरी कोण तरी कितें येता कितें स्टेटमेंट येता कोण तरी वेगळो स्टेटमेंट करता हे खंय तरी मिस कम्युनिकेशन जर जाता ताजेर तुमी कांयच लक्ष दिनासतना हांव हांगसर आसा कारण हांव एक शेतकार कुटुंबांतलो मनीस, एका ग्रामीण भागान एक राहणारो मनीस आनी हें रेशन कार्ड जवळ जवळ वयाचे 30-35 वर्सां आसतना सुद्दां हें रेशन कार्ड सोसायटीनी वचणारो मनीस। म्हाका खबर आसा कितें जावपाक शकता कितें ना जावपाक शकता आनी सरकार योग्य तो निर्णय घेतलो। सरकारान ऑलरेडी निर्णय घेवपाच्या मार्गाचेर आसा। ऑलरेडी निर्णय घेवपाच्या मार्गाचेर आसा। जो केंद्र सरकाराचो जो प्रस्ताव जो आसा तो प्रस्ताव आमी मान्य करपाना। आमचें जें आतां एक्झिस्टींग जी स्कीम जी आसा जी योजना जी आसा तशीच आमी चालीक लावपाचो प्रयत्न केल्लो आसा।